दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मोगाच्या भावांनो बहिणींनो, दिव्यवाणी लाईव्ह या माध्यमा मुखांतर आम्ही परत सांगाता मेळ्ळ्या. आज नव्या वर्साक आमकां तयार करूंक आनी नव्या वर्सांत नव्या उर्बेन नव्या देवाच्या कृपेन जियोंक ह्या वक्ता देवाचें उतर आयकूंक आमची काळजां मनां आमी आयतीं करया. तेरे गीत गाऊं तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु म्हणल्या ह्या हिंदी भजना मुखांतर आमकां सम्या समोर दवरया. तेरे गीत गाऊं तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. तेरे गीत गाऊं तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मार्ग, तू है मेरा मार्ग. तेरी गीत गाऊं तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु. उघडापणाचो ग्रंथ अवस्वर 21 वाक्य 1 2 आनी 5 बोळ. तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलेचो आकाश आनी पृथ्वी नपय जाल्ली, दर्योय नासल्लो. आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुजलेम देखलें. होरेताक मेळोंक वेच्या होकले बरी नेटोवन आयते जाल्लें तें सर्गा वयलें देवातावन देंवोन येतलें. तेदवा सिंहासनार बसलेल्यान म्हळें, पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचन करता. आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचन करता. देवाचे उतर हे देवाचे उडोपकार. क्रिस्तदयी म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो, नवें वर्स हर एक वर्सा येता. पूण ह्या वर्सा विशेशता कितें? आमी हर एक वर्सा नवें वर्स आरंभ करता आनी नवें वर्स थोड्या दिसा थोड्या म्हयन्या उपरांत परणे जाता आनी अखेर जाता. हें जावनूच आसता. पूण ह्या वर्सा नवें वर्स आरंभ करता आसतना कितें म्हणी विशेशता आसा गी? खंडीत जावन तुमी सांगतल्यात जानेवारीची 1 तारीख वर्साच्या बरीत येतली. पूण ह्या वर्साची विशेशता कितें गी म्हळ्यार लोकांच्या काळजा मनांनी हर्सेच्या वर्सा बरी ह्या वर्सा तितले एक उल्हास संतोष ह्या वर्सा आसचो ना.
हेरा वर्साक बरी कशें आमी भोव व्हडा गद्दळायन संभ्रमान नवे वर्स आरंभ करता तशें संवसारभर ह्या वर्सा जावचें ना. कित्याक येदोळूच तुमी आयकलां जावंक पुरो माध्यमा मुखांतर की थंयसर हांगासर नायट कर्फ्यू घाला म्हणून थोडे कडेन लॉकडावनय आरंभ केल्लें आसा. अशें आसतना लोकांक सांगाता येवंक एकामेकाक बसोवंक संतोश पावोवंक आनी अवकाश ह्या वर्सा मस्त उणें जाल्यात. पूण म्हज्या भावन भयणीनो हे बायली परिस्थिती जाल्यार आमच्या काळजांत आमच्या मनांत नवें वर्स आरंभ आमी करता आसतना एका विशेश तरांचे नवेपणाचो अनुभव आमकां भोव गरजेचो जावन आसा. ही आमची आशा जावन आसा. आतां आमी आयकलें देवाचें उतर असो एक नवो भरवोसो आमच्या काळजांत उदेसो करता. थंयसर नवे म्हणलो शब्द सबार फावटी ह्या ल्हानशा वाचपांत आमी आयकलें. हांवें एक नवो आकाश एक नवी पृथ्वी देखली म्हणटा. नवे कितें आमी सद्दां वापरून आसा तें आमकां सदांचें जाता. कितें आमी सद्दां जेवता तें सदांच जाता. कितें एक नवें खाण जेवण जेवता आसतना आमकां व्हरतो संतोश भोगता. नवें म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू थंयसर एका तराचे विशेश अनुभव आमकां आसा. नवो आकाश नवी पृथ्वी आनी पोरणे आसले सकड नवें जालें. थंयसर नवें शहर नवें जेरुजलेम हांवें देखलें. आनी एक नवें आकाश नवी पृथ्वी नवें शहर आनी तें शहर कशें न्हेसोन वरेताक मेळोवंक आयते जाल्ल्या व्हंकले बरी आसलें म्हणून. आनी उपरांत शिवसनांत हांव ताळो आयकलो सगळे वस्तू हांव नव्यान रचन करता. एक नवेपणाचो अनुभव देव आमकां दिवंक शकता. हे नवें वर्स आमी आरंभ करच्या ह्या संदर्भार ह्या जावंक पुरो येदोळूच हें आरंभ जाल्लें आसा. म्हज्या भावन भयणीनो असल एक नवेंपण आमच्या जिणेंत आमी अनुभव करीत जे तर कितें गरजेचें हे संगती आज आमी थोडो वेळ देवाच्या उतराचेर नियाळा मुखार समजून घेवया. 3 संगती ह्या विशयान नियाळ करता आसतना म्हज्या गामानाक आयिल्ल्यो आज तुमचे संगी वांटून घेवंक वाशेता. पयल्यान पयलें मोगाच्या भावन भयणीनो खंयच्या एका नव्या संगतीक आमी मेट काडटा आसतना एक नवें येवजन आमी घालता आसतना एक संगत भोव गरजेचें आमी करूंक जाय. फाटलें कशें जालें कितें थंयसर बरें आसलें कितें बरें जावना हें समजून घेवचें. हाका इवॅल्युएशन म्हणटा आमी इंग्लिशान तपासणी म्हूण येत कोंकणींत शब्द इवॅल्युएशन करचें. तर नवें वर्स आमी आरंभ करच्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी हें आदलें वर्स पोरनें वर्स 2020 वर्स कशें जालें हातूंत ह्या वर्सा कितें सकड घडलें खंयचे सकड सारकें आसलें खंयचे सकड सारकें आसूंक ना ह्या विशयांत आमी इल्लेशें गमन दिवचें भोव गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिविताच्या हर एका घडितांत आमकां देव कितें ना कितें संदेश दिता कितें ना कितें तो सांगूंक आशेता कितें ना कितें शिकोवंक आमकां थंयसर अवकाश दिता. आनी ह्या वरवीं आमच्या ह्या वर्साच्या अनुभवांत कितें सकड बरें तशेंच चड बरें नातलें घडलां ताचे तावन आमकां कितें लिसांव मेळटा हें मोगाचें न्हू आमी पयलें समजूंक तयार आसा जाय. जर मुखलें वर्स आमचें बरें जायचें तर जर फाटल्या वर्सांत आमच्या जिणेंत घडिल्ल्या आतां घडिता तावन आमी जिणेची सारकी लिसांवां शिकना या शिकोवंक ना तर कितें आमचें तावन सूख घडलेली आसा फाटल्या जिवितांत तीच सूख मुखारी आमी मुंदर सुतल्या. इंग्लिशान म्हणटा
लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स म्हणून चूक हर एकल्याच्या जिवितांत मगच्यान घडता. आमी अस्क जावन आसा चूक आमचे ते घडता, पूण चूक घडल्या वेळार तें आमी वळखून घेवन सारकें तिदवून बरें करूंक प्रयत्न तें भोव गरजेचें. आनी ह्या वरवीं हें आमी पयलें जाणा जाय आमच्याच एक अंतस्करणाची तपासणी आमी करची. एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स म्हणटा आमी, आमच्याच वैयक्तीक जिणेची एग्जामिनेशन कॉन्शियन्स. म्हज्या कुटुंबा जिवितांतची ती तपासणी, म्हज्या सामाजीक जिवितांत कशें सकट हांव जियेलो, म्हज्या संबंद देवा थंय म्हज्या पेल्या थंय ह्या वर्सा कसो आशिल्लो, म्हज्या जबाबदारींत कितें सकट हांवें केलें, एक देवाक मानूनची जिणी हांव जियेलो गी या ना म्हणल्यार अशें म्हाका न्हू आमी समजूंक प्रयत्न करचें भोव गरजेचें जावन आसा. आनी ह्या विशयान देवाचें उतर आमकां सारकें मार्गदर्शन दिता. उत्पत्ती ग्रंथांत पळय जाल्यार थंयसर देव मनशाक पयलें सवाल विचारता, आदांव तूं खंय आसाय म्हणून. आमकां असं विचारूंक जाय, हांव आज खंय आसा, म्हज्या देवा थंय म्हजो संबंद आज कसो आसा, म्हज्या पेल्या थंय म्हजो संबंद कसो आसा, म्हज्या कुटुंबाच्या जबाबदारींत हांव खंय आसा, म्हाका म्हज्या जिवितांत देवान दिल्लें तें आपोवणें हें हांव कशें जिवन आसा. हे संगती मोगाच्या भाव भयणीनो म्हज्या अंतस्करणाची तपासणी करता आसतना हांव विचारूंक जाय आसलें. देवाचें उतर आमकां सांगता जाकोबाचें पत्र 4 स्वर 4 वळ, जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 4. ह्या संवसाराची इश्टागत करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणून तुमी नेनात गाय म्हणून विचारता तो. ह्या संवसाराची इश्टागत करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणून तुमी नेनात गाय. त्या पासत जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता. म्हजे न्हू आमी आमकां विचारूंक जाय, हे वर्स अखेर जावच्या ह्या संदर्भार हांव संवसाराचो इश्ट जावन देवाचो विरोधी जावन ह्या वर्सा जियेलो गी, ह्या देवाचो इश्ट जावन हांव जियेलो. म्हजें जिवीत कशें आसलें, संवसाराच्या संगतीक लब्धून हांव चल्लो गी. जोंचे दुसरें पयलें पत्र आमी काडलें जाल्यार 2 वचून आमकां सांगता 15 वळींतावन, संवसाराचें म्हणलें तें म्हणजे रक्ता मांसाची वंदवणी, दोळांची पुसलावणी आनी जिवनाची पोकोळ दौलत हें सकट संवसाराचें तो म्हणटा. संवसारा समज जाल्लें ह्या संगतींत हांव चड मेतेर जावन जियेलो गी ह्या वर्सा. ह्या देवा थंय म्हजें मन आसलें, देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत कितें म्हूण समजूंक हांवें प्रयत्न केलें, देवाचें योजन समजून ताच्या योजना खालती मान घालून हांव जियोंक पेसाडलो. कशें म्हजें जिवीत जावन आसलें ह्या गेल्ल्या वर्सा ही तपासणी मगाचें न्हू पयल्यान पयलें आमकां करूंक आज देवाचें उतर उलो दिता. दुसरें आमी समजून घेता हांव नवें वर्स आरंभ करच्या संदर्भार कितें सकट आमच्या जिवितांत घडलें आसा, बरें घडलां बरें घडूं ना कितेंय तें जावं, ह्या संगती खातीर आमी अर्घां दिवंक जाय, देवाक दिन वासूंक जाय. कित्याक दिन वास जाय? म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत सबार संगती दिसपडते घडटात. ल्हान ल्हान संगती जावंक पुरो, पूण त्या ल्हान ल्हान संगती मुखांतरच आमी देवाची ती वर्ती आशिर्वादां, देवाची वर्ती कृपे देणी आमी जोडटा. सबार पोटी आमचें मन खंयचें तितलें बरें ना, या खंयचें तें कश्ट आयिल्लें, खंयचें पिडा आयिल्ली, खंयचें इल्लें अणभर आयिल्लें, अडचण आयिल्ली, ह्या संगती विशयांतच आमचें मन आमी केंद्रीत करता. कितले सडीत मापान आमी बरेंपण जाल्लें तें पळयता, या कितलें सर बरें ना तातूंय देवाची ती विशेश मांडावळ समजूंक आमी प्रयत्न करता. तवळ मगाचें न्हू आमचें जिवीत निजाकी धादोसकायेचें तृप्तचें जाता, अर्था बरीच जाता. दावीद राई किर्तनांत सांगता, किर्तन 20:7 4 वळींत, म्हज्या जिविताची एकच एक आशा जावन आसा म्हणटा तो, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सरेस्पराच्या घरांत रावूंक, ताची सोबाय पळोवंक
आनी ताची महिमा गावंक. दावीद रायकी मस्त कश्ट आसले, मुसोनवर ताचेर आयिल्ली, दुस्मान ताका मस्त आशिल्ले आनी ह्या सक्तांत तो म्हणटा म्हाका एकच एक म्हजी आशा म्हज्या देवाची स्तुती करूंक, ताका अर्गां दिवंक, ताका होगलाप दिवंक, ताची महिमा गावंक. आनी म्हाका न्हू हें आमच्या जिवितांत आमी निरंतर करूंक जाय. एका पुरबायचें गीत कधी जावं तुमी आयकलां जावंक पुरो. आमचे गोंयकार भाव भयणी हें गीत सभारपटी गायतात. आमी गोंयांत आसतना हें गीत आयकलां. कितल्या पुरबायची उतरां पळय थंयसर. तुजी बरेपणां कशी नियाळतेल्या, तुजो अगणीत मोग कसो मन मेस्तेल्या, तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतेल्या, तुझे उपकार दोनिया कशे भावुरतेल्या. तुजे उपकार आमी कशे भावुरतेल्या, तुजी महिमा आमी कशी पळयतल्या, तुजो अगणीत मोग कसो आमी मेस्तल्या, तुजे बरेपणां कशी आमी नियाळतल्या. मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत आमी नियाळूंक शकना, देवाची ती पदवी महिमा आमी पळोवंक शकना, ताका आमी अर्ग होगलाप दिवन आमी मुग्धोवंक शकना. कित्याक ताची ती विस्मितां, ताची ती आश्चर्यां, ताचें तें बरेपण आमच्या जिवितांत आमी मेजूंक जायना तितलें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या खातीर सदांच आमी देवा तें उपकारी मनाची जायचे. सांग पावलो आमकां सांगता तेसलोंकर बरयल्या पयल्या पत्रांत 5:18 वळेंत सर्व घडितांनी देवाक अर्गां दिया म्हणून. सर्व घडितांनी खाली बरेंपण जाल्ल्या वेळार मात्र न्ही, आमच्या कश्टा वेळारी, आमच्या दुखा वेळारी, पिडेशिदे वेळारी, अडचणी वेळारी, जिणें तत्व रायल्या वेळारी, हर एका जिविताच्या संदर्भात मोगाच्या भाव भयणीनो देवाक आमी अर्गां दिवंक शकाय. 50 मोगाचें एक अर्थ वापरपाचें एक दृश्टांत आमकां आसा. जोब पत्रियार्क म्हणून ताका म्हणटा. जोबाच्या बुकांत आमी वाचता जोबाचेर मस्त कश्ट आयले, कश्टा वयर कश्ट आयले. त्या वेळार जोबाची प्रतिक्रिया तो देवाक अर्गां दिवन म्हणालो, देवान दिलें, देवान वेलें, देवाचें नांव भाग्यवंत जावं. पळय म्हजें न्हू कसलें एक मनोभाव पळय. देवान दिलें, देवान वेलें, देवाचें नांव भाग्यवंत जावं. ताका जावं महिमा, ताका जावं होगलीक, ताका जावं, ताका फावो सर स्तुती. ही जावं जाय मोगाचें न्हू आमच्या काळजाचे ते अत्रेग देवा तें सदांच दिनवाशी जावन उपकारी मन आमी दाखोवचें. सांग पावल फिलीप घरांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता. फिलीप घरांक बरयल्लें पत्र 4 वस्वरांत. फिलिपिन्स chapter 4 verses 6 and 7. स्वभावस्वर कसलो सुखंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमच्या जानवायेन आटापूक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या कोटांत शाबीत राखतलें. कितले अर्था बरें उतरां पळय मोगाचें न्हू. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तिसरें मोगाच्या भावनो भयणीनो आमी ह्या वेळार करूंक जाय आशिल्लें नवें वर्स आराम करच्या संदर्भार कितें सक्कड मुखार घडूंक आसा तें हांव म्हज्या जिवितांत स्विकार करतां. फॉर ऑल दॅट इज टू कम येस म्हणून. एक दुसऱ्या महाझुजा वेळार जर्मनीचो एक सोल्जर गेरार्ड श्वेडर म्हणून ताचें नांव. तो मरण पावल्लो झुजांत आनी ताच्या पॅन्टाच्या पॉकेटींत एक ल्हानशी डायरी आशिल्ली. ती
दुसऱ्या सोल्जरांनी पळयली. धैर्य उक्ती घेवन पळयत आसतना सगळ्या त्या वर्साच्या 365 पेजींत कितें सकयल बरें एक वाक्य बरोवन आसलें अरी एका दिसा. आनी ताणें तें बरयल्लें आसलें, फॉर ऑल दॅट हॅज बीन थँक्स, फॉर ऑल दॅट इज टू कम येस, फॉर ऑल दॅट हॅज बीन थँक्स. कितें सकयल घडलां ताका हांव अर्गां दितां आनी कितें सकयल म्हाका मुखार राखोवन आसा तें हांव स्विकार करतां. आय से येस. आनी हें मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे जायचे आमच्या खाजो स्वत्र ह्या वेळार कितें सकयल राखोवन आसा म्हज्या जिवितांत ह्या वर्सा आमी नेनाव मोगाचें न्हू, कोणूच आमी नेनाव. फाल्यांच कितें घडटलें, आज सांजेर कितें घडटलें आमी नेनाव, पूण हें मुखलें सगळें वर्स कशें जावं पावतलें आमी कोणूच नेनाव. ह्या वर्स आमी आखेर करच्या अंतर पावतना येवचें वर्स आमी आखेर करूंक आसतलें हांव येना आमकां कळीत ना. पूण म्हाका भाव भयणीनो, एक वरतें सत आमी जाणा जायचे ह्या वेळार. आनी तें जावन आसा आमकां कळीत ना जावंक पुरो, पूण आमच्या सोम्याक तें कळीत आसा. कितें सकयल आमकां राखोवन आसा तें ताका कळीत आसा. आनी तो म्हणटा, हांवें तुमच्या खातीर केल्ली ती योजना हांव बऱ्यान जाणा. तुमच्या बरेपणा खातीर बरो फुडार तुमकां दिवच्या खातीर हांवें आसा केल्ली ती योजना, तुमच्या नासा खातीर, तुमच्या ख्यास्ती खातीर न्हय. जेरेमिया प्रवाचो ग्रंथ 29 स्वर 11 वळ. म्हज्या भावना भयणीनो, हे आमी वळखून घेवंक जाय. नवें वर्स आमी आराम करचे ह्या संदर्भार देवान म्हज्या खातीर बऱ्यांतली बरी योजना केल्ली आसात. आनी कितें सकयल म्हज्या जिवितांत ह्या वर्सा घडोवंक आसा तें हर एक तें म्हज्या बऱ्यापणा खातीर आसतलें. तें तो करूंक शकता म्हजो देव. आनी हें समजल्ली मोरी माय बडव्यान तिका इस्बी हाडल्या वेळार म्हणाली, हांव सर्वेस्पराची साकन्न, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. देवाच्या कुशेक तिणें खालती मान घालो. देवाची योजन तिणें संपूर्ण स्विकार केलें. हांव सोम्याची चरण दासी, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणलां मुखांत. आमी मोगाच्या भावना भयणीनो, ह्या वर्सा कितें आमकां राखोवन आसा तें आमी नेनाव, पूण हर एका दिसा देवा तुवें म्हज्या खातीर केल्ली ती योजना म्हज्या जिवितांत जारी जावं. आनी हेंच हांव करूंक आशेतां. हेंच म्हज्या काजोचो अत्रेक जावन आसा म्हणून केदळा आमी सोम्याक सांगता म्हज्या दिसपरत मागण्यांत. तें एक विशेश तराची शांती, समाधान आमच्या काळजांत रास करता. सोमी आमचे सांगता वावुरचे तो विशेष अणभव आमकां जाता. आमी कश्ट आयल्या वेळार, दूख आयल्या वेळार कांगाळ जावचें ना, निराश आमी जावचें ना, बरोवस आमी सांगचें ना. पगार भावार्थान सोम्या संगी आमी चलतले हांव. भावार्थाच्या दिश्टेन आमचें जिवीत आमी पळयतले हांव. आनी सोम्या जेजू तें खरें एकवटान आमी रावतले हांव. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, हीच म्हजी आशा जावन आसा तुमी हर एकल्या खातीर. हे नवें वर्स आरंभ करता आसतना कितें सकयल तुमच्या जिवितांत फाटल्या वर्सा घडलें आसा ताचेर थोडो वेळ नियाळ करा, तपासणी करा. तुमच्या जिविताची फाटल्या वर्सान कितें सकयल घडलां, कितें जिन्ने लिसांवां तुमकां देवान शिकोवंक अवकाश दिला तें समजून घेया. ती जिन्नेची लिसांवां मुखल्या दिसांनी भोव उपकारा पडटलीं. काळजांत ताणें देवाक अर्गां दिया, ताका गुलाब दिया, ताची स्तुती करा. इनवाशी मनान उपकारी काळजान तुमची मागणी तुमी भेटया. आनी कितें सकयल घडोवंक आसा ह्या वर्सा तें स्विकार करूंक सोम्याचो आदार म्हाका. एकडे पळय तुमचे दोळे धांप्यात. सोम्याक आमी अर्गां दिवया ह्या वेळार. आमचे लागीं तो उलयला, ताचो संदेश ताणें आमकां दिला. धैर्यान हें नवें वर्स आराम करूंक ताणें आमकां कृपा दिल्या, दैवीक प्रेरण दिला. ह्या खातीर सोम्याक आमी अर्गां दिवया. आनी सांगताच मुखलें तें वर्स 2021 वर्स सोम्याच्या पांयां तळा आमी भेटया. सोम्या जेजू, बऱ्यांतली बरी योजना तुवें आमचे खातीर आसा केलाय म्हूण तूं आमकां सांगताय. आमच्या बऱ्या फुडारा खातीर आसा केल्ली ती योजना आमच्या नासा खातीर, ख्यास्ती खातीर न्हय म्हूण तूं आमकां सांगताय. आज हें सत आमी वळखून घेवन सोम्या फाटल्या आमच्या जिवितांत जाल्ल्या सर गणिता खातीर
तुका आमी अर्गां दिता हर एक आमच्या कश्टा दुखान सुखान संतोषान पिडेन भलायकेन तूं आमचे संगत रावून आमकां तुवें सांबाळून चलोवन व्हेल्ल्या खातीर सुम्या तुका आमी अर्गां दिता ह्या मुखल्या वर्सांत 2021 वर्सांत कितें सक्कड तुवें योजना आमच्या खातीर केल्ली आसात ती संपूर्ण तरेन आमी स्विकार करूंक सुम्या तुजी कृपा आमकां दी संवसाराच्या इश्टागतेक संवसाराच्या भुलावण्याक वंदवण्याक वळोवंक जावं सुम्या तूं आमकां दिनाका पूण तुज्या दैवीक मोगांत आमकां तूं थीर कर तुजो खरो मोग आमच्या काळजांनी तूं कसय सुम्या जेजू तुज्या मोगांत आमी थीर रावून आमच्या भावा भयणी एकवटां रावून शांती समाधानाचें मोगा मायपासाचें जिवीत मुखल्या वर्सां आमी मुंदरसून व्हरूंक सोम्या तुजी कृपा तुजी दराळ आशिर्वादां आम्हा सोमेस सांग तुला भय सोचियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन सर्वेस्प तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेस तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमीन.